वेलकम टू स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरी आणि रांदप करचे मस्त सुलभ खंडित जावन आमगेल रेसिपीज पळोवन तुमकां रांदप कर सुलभ जातस म्हण हांव लेखता आयच्या आमगेल एपिसोडाक हांव वेलकम करता चैतन्या पै हांकां ही नासिका दुकान आयल्या आमकां एक स्पेशल डिश शिकोवच्याक ते डिश कसं म्हण आमी पळोवया सो कसं कोण दाखयतस तूं आमकां आज हांव बिस्कुट रोटी करून दाखयता बिस्कुट रोटी ओके हांव नासिका दुकान आयिल्लें म्हणून थंयची स्पेशालिटी करता म्हण लेखलें या थंयची म्हगेल्या अम्मान म्हाका शिकयलेला ओके खंडित सो बिस्कुट रोटी कितने आमी मुगा दाळी शिजोवन म्हळ्यार वाट्टून मागीर शिजोवन पुरे करचे म्हगेल बिस्कुट रोटी म्हणल्यार रुल्लांव ओके मागीर उडदा दाळी भाजून ताजी पिठी करून तशी सो थंयची स्टायलाक बिस्कुट रोटी ओके ओके सो कशें येता म्हण पळोवया कसा पुराय जावं का हाका हाका पुरे जावका जाल्यार सामग्री करबेव रुल्लांव मिरसांग कट केलेला सपुरा सासम सोई हिंगू मीठ उडदा दाळी भाजून पिठी करून हाडलेला मिरसांगे पिठी मैदो आणि ताल सो या रुल्लांव कसं रुलांव या रुल्लांव बॉम्बे रवा सो ओके बॉम्बे रवा त्यात जावं का सपुरा बन्सी सुजी जाय ना ना ओके ओके बॉम्बे रवा असलारी त्या चूर्ण करून लाट्टीतना नी मस्त कष्ट जायना आणि क्रिस्पी जावच खातीर हा क्रिस्पी म्हळ्यार त्या भितरचे चूर्ण का तशी क्रिस्पीनेस आणि कसले येना रुचीक ओके सो फर्स्ट आमी कसं बायली पीठ कालोच की वय फर्स्ट बायली पीठ करून ते सेट करूया ओके ते ಸ್ವಲ್ಪ सेट जाता मागीर चूर्ण करूया ओके सो कसं पुराय घेऊ का बायले पिठाक मैदा मीठ आणि ताल ओके सो मैदा मीठ आणि ताल घालून एक चूर्ण मिक्स करचे म्हळ्यार आमगेल चपाती पिठा कन्सिस्टन्सी री करचे चपाती पिठाके चिक्के गट्टी गट्टी ओके म्हणल्यार मस्त सॉफ्ट जाल्यार लाट्टीतना नी भायर येवचे चान्स वय 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 ओके एक बाउल मैदा घेतला आणि तो भितर येवन एक 15 बिस्कुट रोटी जाता एक बाउल आणतात वय ओके रुची तकीत मीठ इवनिंग स्नॅक की म्हणणं हा इवनिंग स्नॅक त्याल चिक्केची हून करून घालल्यारी क्रिस्पीनेस लायक येता वय वय ओके आता त्याल हून करका ताका एक 3 टेबल स्पून ऑइल ओके जाव का जाता म्हणतात पिठाक घालच्या पिठ्ठा घालूक हय चिकेची हुंची कोरनु आणि तो भितर घालून हातान मिक्स करका हा ओके म्हणतात स्मोकिंग हॉट नाही अशी चिकेची हुंचेची हे कंची ताल घेतला आता या हांवे फॉर्च्यून राईस ब्रँड ताजी घेतला ओके हे नारळेल तेलान कोळत की आमगे नारळेल तेलान केल्यारी ताका एक विंगड कुरमोळशे तुम्ही मला त्या कडच्या रिफाइंड ऑइल घेतल्यार लाईक जाता टेस्ट हय इतले चिकेच पण बबल्स येतात तितले ताई पुरवा पुरो पुरवा ओके सो चिके वार्म मस्त होऊन नाही वय हाजी निमती कसं जाता हाजी निमती लायक क्रिस्पी जाता बिस्कुट रोटी ओके लायक एक टिप सांगला तिने क्रिस्प जावच कतीरी चिकेची त्याल हून कोरून पिठांत घाल का म्हणून कलयतना ओके सो आणि गट्टी पीठ कालो का चिक्के गट्टी नाही ना लाटीतना कष्ट जाता तर ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ घालचे ओके थोडे कोण घालचे थोडे करून सुरे क्रम्बल शे कोण मागे रोट्टू करचे होत्या परे वय 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 कल्लोच नी मेथड पुरे गेले चपाती वरीचे वय वय ओके सो ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ घालना कितली गट्टी जाव का तितले कलोन कन्सिस्टन्सी रे कल्लोका ओके कुकिंग मागीर हांव भजने क्लास वता भजने क्लास मध्यान आणि आता हांव रिसेंटली योगा जॉइन केला ओके सो टाइमपास जाता चढाल्या पुरे पळोवन करून कितली वर्स चढाक चढ आता 3.5 वर्स सो आय कॅन अंडरस्टँड कशें आसता लायफ म्हळ्यार शेड्यूल मस्त टाइटली पॅक्ड आसता ताजे मध्ये तूं हाजी खातीर आमगेल खातीर टाइम काडून आयिल्ल्या का मस्त धन्यवाद सांगतास तुका वय अब्बा म्हाका ही अपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त थँक्यू वेलकम सो आता हे पीठ जालें वय आता नेक्स्ट आमी चूर्णाक रेडी करचें आता पीठ रेडी जाल्या या सेट जावच्याक दवरला रे फस्टाक काल्लो न्हू
ते नमगेल चूर्ण जाता करेक्ट सेट जाता ताका चूर्णाक कसल पॅन जाय चूर्णाक वय फर्स्ट आमी एक रूल लावू भाजून घेवया आता रूल लावू भाजून घेवया एक बाउल रूल लाव घेतला हांवें ड्राय रोस्ट कितले उडदा दाळी आमी घेताच ना तितले चिरून लाव घेवका ओके ओके तशा एक बाउल उडदा दाळी भाजून पिटी कोण हाडला ताकाची एक बाउल रूल लावून घेतला उडदा दाळीची एक ताजी पिटी नाही पिटी करतर चड जात की उडदा दाळी पिटी करतर ना सेम तितले मस्त काय चड जाय उडदा दाळी पिटी करच्याक ते आमी फर्स्ट अशी ड्राय रोस्ट अशी भाजून घेवचे आणि भाजून निवो का एकेटा पिट्टी केला रे उद्दा उद्दा शे जाता हक्का वय लायक चूर्ण करू का ओके ओके निवो नो मागीर पिट्टी कर ओके लायक एक पुरमोळ येऊ का दिसा नो ते रोस्ट जाव पुरमोळ येवची ताई भाजू मस्त एक ब्राऊन म्हणून करू ना एक येत एक पुरमोळ येतान कळता भाजला म्हणून तू कोण कोण तुका अभ्यास झाला ना साधारण तू पुरमोळ अशी सोण वचू येत की हात अशी करता रा बुका सोणू वच्चे आमगेले एक अंदाज जावका नासिक असं दोन करतास की वय वय म्हळ्यार पूड तितले इन्वॉल्व जायना आशिल्ले अम्मानाचे कोच आशिल्ला मागीर ಸ್ವಲ್ಪ समय हंगे तरी मागीर एक 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 निमगून करूक शिकले अम्माला आनी मय्यला ओके ओके सो तू नासिका तुका हांगा वाडीक जावन मंगळूराक सेटल जाले वय माय माव खंयचे माय माव चिकमंगळूर ओके सो तांची कसले स्पेशल आयटम्स आनी करूस की तेकडचे पुरे राईस आयटम्स मुनवार मज्जिगे उळी तेकडे स्पेशल करता आनी थोड्या वेळान पुरमोळ येता असं ब्राऊन जाता असं रवो चिके ब्राउनिश लाईट ब्राउन ऑफ कोण सोडचे वय आणि ते निवो का समाची वय आता मी कसं करची म्हणल्यार फर्स्ट रुलावची बाजू चिता म्हणल्यार हांतू भितर घाल दवरला लायक कोरनू निवता तितले वेळान पुरमोळ येता असं व्ह्युअर्सांक येना पुरमोळ आनी खंडीत जेवण ट्राय करून मागीर सांगताच आमकां कितला एक पुरमोळ येता भाजी तनाची आता मी बाउला घालया खंयच्यान आमी पीठ कले ते चूर्ण करताच तांतू रेडी केला रे चिके सुलभ वय सो आयदन घासूच मस्त वरता करेक्ट आता काची आमी हे घालया उडदा दाळी भाजून पिटी केलेला ओके हून असतानाच घालत वय वय त्या म्हणल्यार वत्ता वत्ताची चिकन ओटू बाइंड जाता हे उडदा दाळी मोस्टली आमी एकड़ची बिस्कुट रोटीन घालनात भाजून घालले एकड भाजून पिट्टी कोण घाला एकड म्हणल्यार सगळीची तुमकां उडदा दाळी पण्णाक एके मुगा दाळी सगळीची ओके ಸ್ವಲ್ಪ करची वय 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 त्या आमगे लांगाची एकड़ची रेसिपी एकड़च्या म्हणतना स्पेशालिटी कसं म्हणल्यार ते उडीद भाजून ताची पिट्टी घालचे ते एक सिक्रेट आमकां चैतन्यान सांगून दिला पळया कशें जाता म्हणून सो एकड आमी पण्णाक रेडी करूया वय आमी आतां फर्स्ट मिक्स करूया मागीर पण्णा रेडी करूया सोय बाजूच्या ना सोय बाजूच्या ना अशीची हांव एक अर्द वळ एक वळ आनी मुक्काल ताका एक काल आनी एक वळ काल वय ಸ್ವಲ್ಪ सोय चडती घाल का चडती सोय बितवेल चूर्णाक जाव का जलल तसल सामग्री कसं पुराय म्हळ्यार एक भाजिलेल रूल हांव 1 कप वय 1 कप भाजिलेल रूल हांव 1 कप उडदा दाळी भाजिलेली ती पिट्टी करून घ्यायची करेक्ट आणि 1 कप आणि ಸ್ವಲ್ಪ चड सोय सपूर करून कांतिलेल तसल सोय वय वाटून आणि जायना वाटून आणि वय कांतून होगू ताजी टेक्स्चर क्रम्बली टेक्स्चर वय 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 ओके आणि त्या सपूर कांतिला रे मागीर लाटयतना भितर अशी आड येना ओके वय वय बेतना ते पिट्टी घालल निमती आमकां आतां लाटयतना मोस्टली इजी जाता आमी करतना युजुअली उडदा दाळी पुरा भायर येता वैरी दिसता आनी पुरी चट्टी जाता वय बेतलेल वरी जाता ओके लायक एक आयडिया ही उडीद भाजूनची पिट्टी करची हाका आमी हांगा उडदा हूर्ण म्हणटा ती मोस्टली पूरे कडेन मेळती ऑलरेडी रेडीमेड पिट्टी हांगा मेळटा मंगळूरांत ओके ओके आतां मिरसांगे पिट्टी हांव एकडे कश्मीरी चिली पावडर यूज केला ताजेन म्हणल्यार कलर हे लायक येता तिखसाणचे के उणे ओके कलर लायक येता हांव हांगा एक 3 टेबल स्पून घाला ओके मिरसांगे पिट्टी
तरनी मिरसांग सपूरा कोचोल केलं कोचोल करून ते सीधा पिठान तू घालचे वय चूर्णांतूची चूर्णांतूची. पुरा हंगाव एक 3 तकून 4 तरनी मिरसांग सपूर कट केला कट केला चेडूवांक जाल्यार ही कशी पिट्टी मान पावतगी चेडूवाक मिरसांगे पिट्टी मान घाल्या पुरकी हा चेडुआ करतना तरनी मिरसांग घालनातला रे बरी अशी काश्मीरी चिली पावडर घालून केला रे कलर लायक येता तिखसाणून येता म्हळ्यार चेडूआ युजली तांणी पिक्की आसताची ते मिरसांग आयल्यार इतलो उडकुडी रोटी खायनाची तशी हक्क चूर्णाक जावक जलल तितले मीठ मीठ बैली पिठाक मीठ घालल निमती हक्क घालतना वय पळोवन घालका सो ड्राय पुराय मिक्स करचे वय कसले उद्दा आणि ना 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 म्हळ्यार सोयेचे उद्दा सोण ते सोयेचे ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ आणि कसं म्हणल्यार पडनाक ताल चढते दवरका ओके ओके तेन्ना ताका बाइंडिंगाक तांची आणि कसं घालो साका आणि जल्ले आणि पडनाक आणि पडनाक आता पडनाक सासमा तेल घेतला ना वय ताल घेतला सासमा ओके म्हळ्यार भितर चूर्णाक विंगड कसले ना तशी सासम करबेव ताल ಸ್ವಲ್ಪ ಚಡತೆ घेवका ओके सासम चिकेची पटपट येतरी तंतू करबेव हां ओके तितली चूर्णान तू कितली बिस्कुट रोटी जात साधारण चूर्णांत एक 40 बिस्कुट रोटी करी 40 ओके सो म्हणतो ना आता आम्ही केलेले 15 रोटीक वय 15 रोटीक चूर्ण काढणं वरलेलं कांडवले तू दवरला रे केदनाके कोणे आयले सतान कोरून दिले या बैले पीठ मात्र रेडी केल्यार जाला ओ सो एक इन्स्टंटली करची तसली एक रेसिपी काय ना रोटी पीठ कालयला म्हणजे मैदान काल्लोचे आणि सीधा चूर्ण केल्यार उन्हा उन्हा तोंड दिले आता तळलेली रोटी कितली दीस दवरत तळलेली रोटी कसं म्हणल्यार मस्त दिवस जायना एक दिवस सकाळ टाकून सांजवाळ टाइम म्हळ्यार ताजी रुची वता भितर म्हळ्यार सोय आणि पुराय आसतना ताजी वायट जावं चान्सेस ओके सो पटपट येता असं आणि काही करबेव चढतो घाल का दिसता वय चढतोची त्याला साधारण चढते दवरला वय म्हळ्यार भितर चूर्णाक आमगेल कसले ना वय वय मिक्स समय बाइंड जावचे तका ओके सम पटपट येऊ कसा सम नातल्यार ताची कोडसाण येता ना वय वय हांव खंडीत जावन ट्राय करते रेसिपी युजली आमी वचून हांगा बळिल्ले अंगडी दुखून खावचे बिस्कुट रोटी आनी म्हणचे आमी केल्या शिट्टी जायना म्हणून आज आमकां चैतन्यान सांगून दिला कशी कोरका ते म्हणून ह्या उडदा हूर्ण घालून करचे एक नवे टेक्निक खंडीत जावन प्रत्येकली ट्राय करून आमकां कमेंट्सान सांगू का कशी जाती ही रोटी आणि कसं म्हणा व्हेरिएशन्स कोर येतं म्हण तुम्ही आम खंडीत जावन सजेशन दिल्यार आमी ट्राय करूं सो एवरी ट्यूसडे 7:30 क येवची तसल आमगेले कार्यक्रम नम टीव्ही आणि यूट्यूब यूथ ऑफ GSB चॅनलारी खंडीत जावन सकडा नाही पळोवका आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब लाईक अँड शेअर करायची आवत करबेव घालला हिंगूय चढतो घालका पुरंबोळाक ओके हां हिंगू मला पिट्टी घालचे पिट्टी तकड चढती पिट्टी घालचे ना वय वय या नासिक तकून हळला ओके यूजुअली हंग एकड़े चढ़ जावन मुद्दु ते मुद्दु मेळटा तवे यूज करत की तू हिंगू मुद्दो यूज करूं येता जाल्यार या भितरचे पिठाक आमी उद्दा घालनांची कसले तशी ड्युरेबल आसा ओके समा कुरकुरी शिजला करबेव ओके आता हुंसाणीक लायक बाइंड जाता मागीर उबे घाल न्हू इमिडिएट मिक्स करून सोडका हो हाथ जागृत जाऊ का वय मस्त जागृत करका हाथ सीधा हुना तेलात घाल नाकाची वय ताका स्पूनान लायक कर न्हू ओके मिक्स कर न्हू मागीर सो हॉबीज सिंगिंग आसना हॉबीज म्हणल्यार म्हणन भजन मांत्र वा नाही अशे आमगेलेची फॅमिली फंक्शन आणि एक दोन पंत म्हणला भजन म्हणल्यार हांव हांगा क्लास आनी वता तशी म्हाका चिकेची फूड इंट्रस्ट आशिल्ला जाल्यार क्लास आनी वचून केन्ना शिकन अशीची बुकां तूं पळोवन सांगची आशिल्ला कोडयाला तरी त्या एक हांगाची उमेद पळोवन जनाला त्या एक इंट्रस्ट या जाला चरडान स्कूला वचून येऊ ताई तुगेले टाइम अशी पुरा युटिलाइज वय सो एक्सपेरिमेंट्स करोस की युजुअली फूडांत कसले नवे रेसिपीज हां फूडांत तू करता आसता म्हणल्यार नाशिकचे चिकमंगळूरचे ಸ್ವಲ್ಪ विंगड ना वय वय तशी त्या दोन्ही हे कर न्हू कसं नमनाचे चड स्टाईल करचे रांदप
नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियन पुरा नमण्याचे हा नॉर्थ इंडियन करता मला बामणाक प्रीती प्रीती ओके तसे करता असता सो काही आशिल्ली ते हाचपच पुढे हांगा तुम्ही सेटल जावन आशिल्ली की हांव नासिक आशिल्ले नाही मागीर वार्डीक जे वर्डिक जर आमी हांगाचे हांगाची ओके पिट्टा काही मीठ आसा हा काही असं वय वय म्हणून दोन्ही काही उणी चलारी कष्ट दोन्ही काही चढ चलारी कष्ट म्हणतात पीठ आणि चूर्ण दोन्ही काही करेक्ट असल्यारे या जाता आता या पीठ फर्स्ट आमी लायक करून एक पंताक मरगसून घेवका म्हळ्यार ते सेट जावन आसता लायक ते मैद म्हणा ताची इलॅस्टिसिटी असते त्या चढ जेवत तशी आमी आनी मस्त वय वय लायक एक नीट केला रे मागीर लाटीताना चिके सुलभ जाता सो एक पुरी पीठ शे कन्सिस्टन्सी करेक्ट फर्स्ट एक आमगेल पुरीच मणकेची नाही वा पुरी वरीची लाटूचे चिक्केची म्हळ्यार मस्त पुरी वरी चिक्के पुरी चिक्के पातळ पातळ हा हे चिके दाट चिक्के गट्टी कोरनो लाटूच तशी ओके ओके अशी लाटीताना बन्साची वरी लाटलेल वरी जाता ओके आता त्या पीठ आम्ही फ्रिजात दवरल्यार नेक्स्ट एक केल्यार ताजी कुरकुरी वय ओके करचे एक ಸ್ವಲ್ಪ पुढे बाहेर दवरल्यार चल निमळ आम्ही ते हुन त्याला निघाल कलैलेल निमती सेम टेक्स्चर असतो आणि उद्दानी यूज म्हळ्यार चूर्णाक उद्दानी यूज करनी तशी वाईट जायचे चान्सेस मस्त होणे सो एक स्पूना पष्टिके उणेची उणे चूर्ण आणि तू गोड घालत की गोड साखर घालत की साखर घाल येता व पैरीची अशीच एक साखरे पिट्टी घालनो पळयला वय चिकेची कचोरी टाइप साखर म्हणा सगळी साखर घालची मला पिट्टी घालणारी चिके लाटूचा कनी सुलभ सो त्याल हुन करू दवरला त्याल चिके हुन करू फर्स्ट दवर लाटी समज जाता ओके मस्त प्रोफेशनली मला मस्त पडी केला अशी दिसत पळयल्यार त्या करता करता त्या रोटी गुंत वय आमगेला फॅमिलीन तू सगळ्यांके प्रीती तशान करता असतात तानी म्हणचे सो ब्रेकफास्ट आयटम की इवनिंग स्नॅक तुम्ही करचे आम्ही तरी ब्रेकफास्ट म्हणून करता आशिल्लेची हंग चढतेची इवनिंग स्नॅक्स खुश पावताची आणि रजे दिवस साधारण आम्ही पुरी भाजी पुरे करतात सकाळी भाजी बदलाक एकच सिंगल स्नॅक स्टफ्ड आणि लेस टाइम वय चूर्ण पुल दिवस रेडी कोण दवरल्यारी आरामे उठायचं वय ओके करबेऊ पुरे सगळे घालत कट करून घालत की पुरं कट करून घालत जलारी सगळे घालारी त्या मला कशी क्रिस्प जाय कशी जला त्या समेत खावेत जेव्हा काही चांग करबेऊ त्याला साधारण कितली होना स्मोकिंग जाऊ का की मस्त नाही जलारी तापू का त्याला ऑलरेडी मला भितरची चूर्ण शिजिले असना वय वय बाजून उगलला पुरे एक सोई मांत्र सोई बाजू का की एक्चुअली ಕೆಲವಂತೂ आमगेलांतू रेसिपी मोस्टली सोई चिके वेळ बाजिताची वय वय जलार बाजिला रे त्या चिकेची विंगड क्रिस्पनेस ताजी पोरंबोळ आणि परत चेंज जाता ओके सो अशी गल्ला रे ಸ್ವಲ್ಪ खावचाक आमचे केलांक सोई आणि चढतेची खुशी नवा आता लाटून जल्ला त्याला होऊन जला ओके सो घालता सो लाटीतन बेत्तिलंतू ಯಾವ ಪಳೆಯಿಲೆ एक सणाचे ಬೆತ್ತಲ ರೀ ಪಕ್ಕನೆ ಲಟ್ಟಿತಾನ ಮಳೆ एक पण जगता ತಂತು ಬಿತ್ತರಿ ಕೆಲವ ಕರ್ಬೇವಾಕ ಬಡ್ಡೆ ವೈರೈಲಾರಿ एक ಸ್ವಲ್ಪ पीठ काढो घालून त्याच्या लाटीलारी समजला एक ते तळताना पुरा बाहेर येतो ओके ओके पुगतस सो ते जाऊन स्टिफ जत की स्टिफ एक पळाय वय 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 आता या उमती घालताना चिकेची या येता पुगतला ओके विशेष केला रे उज्जू कितले माजर दवर का फ्लेम वय चिकेची मस्त मीडियम मीडियम चिके क्रिस्प जाऊ का ओके एक एक घालून तोळगा होड कायला दोन घाली येता सो वरलं त्यालाच पडा त्या कसं करते युजुअली त्या इमिडिएट पडनाक यूज करता पुरा यूज करत ओके म्हणजे असल तोळची खाणांतू आम्ही मस्त त्याल दवरताची एक पंत जेव्हा दोन पंत तोळनो मागीर पडना यूज करत
हांव एक टिप म्हगेल्या फ्रेंडान म्हाका दिलेलें कसं म्हळ्यार ते काणू फ्रिजांत एक स्टिला कंटेनरान दवरल्यार नेक्स्ट टायम यूज करीत ताजे फ्रेशनेस मस्त वचचे ना म्हणून सो व्ह्युअर्सान हें एक नोट करीत कसं म्हळ्यार तळलेलं तेल आसल्यार ते भायरीच दवर न्हू ते काळे जेवचे सुरू जाता लोंगडा कायलेन जाल्यार कुडले एक नमन ग्रीनिश येता ते इमिडिएटली तुमी एक स्टिला कंटेनरान काडल्यार ते घट्ट जावन आसता फ्रिजांत यूज करचे एक अर्द घंट पुढे भायर काडल्यार वापस नॉर्मल कन्सिस्टन्सी येता वय तेन्ना तुमी ते वापस यूज करीत म्हळ्यार एक टिप हांव आतां ते फॉलो करतास आनी म्हाका ट्राय करूया म्हळ्यार आमी ताल आनी तळप आनी चड स्टिलाच्यान तूं घालची म्हळ्यार एक तो प्लास्टिकान तो आमी वापस ते ताका लागीले पुरो यूज करूं जाय करेक्ट स्टिलाच्यान तुका बेच्चे ते कसले चान्स ना वरलेलची की हून करून घालत सो नो वेस्टेज करेक्ट सो ब्राउनीज जाता सर वय लायक अशी एक ब्राऊन जावन ओके सो बिस्कुट रोटी लायक पुगून रेडी जाला नासिक स्टाईल बिस्कुट रोटी अनेक घाल्या अशें प्रेस करता असल्यार ते फुगता ओके हे गोवा पिठान करीत की गोवा पिठांनी करयत जाल्यार गोवा पिठाक तितले क्रिस्पनेस ना वय वय ओनी ओनी बिस्कुट रोटी रेडी जाला हांवय रेडी आसा खावच्याक एक टेस्ट ताजे हे शेप आनी ताजे टेक्स्चर पळयतना कळटला एक क्रिस्पी जाला म्हणून हांव एक सनू कुडकावन पळयता हुनी हुनी आसा वय जाल्यार आमी आतां एक सन ब्रेक घेतना हांव बैसून पुरो खाता ओके व्ह्युअर्सा पुरो सांगता कशी जाला म्हणून खंडीत जावन मस्त डिफरंट टेस्ट ते उर्दा हुरना निमती उर्दाचे एक ते बाजून वय ताजे एक पुरमोळ येता सर आमी फण्णाक मस्त थोडे उडीद घालचे जाल्यार मिक्स केलेले निमती मस्त लायक पुरमोळ येता आनी मस्त मस्त खावया म्हणून म्हाका दिसता सर तुमी एक सन ब्रेक घेयाची हांव एक ब्रेक घेता आनी बिस्कुट रोटी फिनिश करता सी यू आफ्टर द ब्रेक Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Nikethan, Urva Chilambi, Mangalore. Call 9863 99007. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरी तुमगेल कती रक्तशिरीची आमी आता चैतन्य आले हाताच हुनी हुनीची बिस्कुट रोटी खाऊन पळयल्या आता एक अनेक आयटम ती आमकां दाखोवचार आसा कसं ते पण पळोवया अनेक आयटम म्हणल्यार शीता भजो वय शीत सकडा ते वर न्हू आसता सुरेशीत वय सुरेशीतचे करची शीताक मस्त कसने इंग्रेडियंट्स ना ओके ಒಟ್ಟು एक 4 की 5 इंग्रेडियंट्स भितरी हुनाची सकाळी शीत केल्यार संजवळ म्हणटना वय स्नॅकाक एक करयता ओके सो कसं पुराय जाऊ काका शीता भज करच्याक जावका जाल्यार सामग्री शीत वरलेल शीत असल्यार जाता हिंगू मिरसांगे पेट्टी चणा पीठ आवांक दही घेतला ताक असल्यार जाता मीठ कशें करचें आतां शीतान तूं पुराय आमी घालचे आनी मागीर मिक्स करून ते तळचे ओ डायरेक्ट टाइम ना मॅश करू ना मिक्स केल्यार जाला हातान सो शीता टेक्स्चर तशी हा शीता टेक्स्चर तशी आसता इंटरेस्टिंग आसा रेसिपी पळोवया कशी करची म्हणून शीताक मीठ
मिरसांगे पिठी, ओके आणि हिंगा पिठी हिंगा पिठी, हा काही उद्दा आणि कसले घालून दहीच दह्या उद्दा घालून दह्यांतोची दही कितली त्या कालवण वय घेवच्या जाव. कितले कालोन घेवचे जाव का तितलं हे मला गल्लारी कॉलीफ्लॉवर जेव्हा मी पुरा करता पडे तशी जी सीता बजाव वय ना, करेक्ट ओके, करेक्ट आणि चणा पीठ ओके हे तुगेलीच एक्सपेरिमेंटेड रेसिपी की वय तूच केलेलं वय ओके म्हणल्यार अम्मान नी हांव मेण करचेशिला, करचेशिला ओके. आमकां न्ही ते शीत नी सुरय शीताची ओके उकडे उण्या तशी वरलारी चित्रान आणि पण घालचे नाही असं की वय शीत पडणानी घालतशिल्याची जाल्यार असल रेसिपीज केल्यार ಸ್ವಲ್ಪ खंडित खंडित जावन आम्ही युजली आमकां माता येवच म्हणा चित्रान जो पुलियोगरे करचे जाल्यार हे एक मस्त इनोवेटिव्ह रेसिपी आणि चेडू आमकां मस्त लायक जाता डीप फ्राईड ते कसं ते स्माइलीज आणि वय वय तसले टाईप टेस्ट येता या हातानाची मिक्स केल्यार ओके ಸ್ವಲ್ಪ वय लायक बाइंड जाता शीत मुद्द जेवचे नक्की म्हणणं मस्त मुद्द जाल्यार लायक जाता तशी कसं या ना म्हणल्यार शीताक रुची तशी असता मुद्द जाल्यार हा वय शीताच रुची असता सो हाजी टेक्स्चराक इम्पॉर्टन्स इंपॉर्टन्स ना म्हणून मुद्द करका म्हणना शीत ಸ್ವಲ್ಪ पटपटी असल्यार कोरी येता एक नवेची आणि काही हम भितर आम पियाऊ ते पुरे घालेत की ट्राय कर येता ओके करेत यात पुरय घालना मी लायक करून मिक्स करून घेतला आणि डायरेक्ट तालून न दवरचे नी तोळचे ओके सो धंय घालची कसं म्हणा ते आमसाणेत दिसतात आमसाणी येता आणि बैलान क्रिस्प जावन भितरचे के मोशे येता लायक हे मग चीज बॉल्स चुडगासेत करेक्ट तशीची ಸ್ವಲ್ಪ टेक्स्चर आणि तशी असता सो शीत जेवणातील चेडवांक एक शीत तोंडा घालच्याक असल पुरे कर येता बाईट साइज बॉल्स वय घालचे एक सण सणाची ज्याला त्याला अशी काही राऊंड आणि करू ना डायरेक्ट अशी करून गलचेची पॉपकॉर्न वय स्टाईलचे दिसतात आणि एक इंटरेस्टिंग रेसिपी दाखयला तू आमकां वय आणि त्या शीत वरलेला जी कसं करचे म्हणून चढावत जाऊन आमकां मातीव नासता आणि चित्रान पुळयोगरे काम खावन आमकां पूर जावन असं असं त्या कोणाक दिव्या जो या जो हें एक लायक आयडिया खंडीत जावन वय याची केची नवे अशा. पळयतना ते पॉपकॉर्न टाईप वय वय दिसच्याक आणि तशी जाता सो मस्त नमनाचे इनोवेशन्स कोरेत आमगेल व्ह्युअर्स आनी खंडीत जावन तांगेल रेसिपीज आसल्यार आमकां पेटयल्यार आमी ट्राय करूं आमगेल वासरीन सो कशें तुगेल फिलिंग्स आमगेल वासरी येवन वय म्हाका बारी खुशी जाल्ली आजी म्हणल्यार इतलें आमी घरा करतना रांदप आमकां एक खुशी आसता जाल्यार कोणाला येद्राक येवन आणि 4 जणांक दाखवत तशी आमगेल रांदप एक अपॉर्च्युनिटी दिल्लेलाक मस्त थँक्स कम्फर्टेबल आसना वय मस्त कम्फर्टेबल आसा तुम्ही हांगा पुरे जण मस्त कम्फर्ट जेवन हें केला सो तशी कसं एक कॅमेराचे बंय त्या कसं नाही दिसनी त्याच्या सांगचे आमगेल वीक्षकांना आनी के चड हाजेर नंबरार येवन हांगा आमगेल वासरीचे प्लॅटफॉर्म यूज करून घेऊ का म्हणून चढावत जावन कॅमेरा कॉन्शियस हांव म्हाका कॅमेरा फेस करूं जायना म्हणून म्हणटा आसताची ह्या एवरी एपिसोडा सांगची तसल विशय की तसल कसलेय भंय ना बदलची आमगेले युजुअल टॉक्स हांगा उलोवचे कॅमेरा म्हणून विसर का तितलेची ओके ते क्रिस्प जावन ब्राउन अशी लायक क्रिस्प जाता आणि एक तेलाच एक सळसळ उण जाता त्यावेळी आमकां दिसयना आशिल्लें कसलें आता दिसता वय म्हणटा भितर ऑलमोस्ट लायक बाजून आयला हाका कॅचअप आउट खावेत की अशी खावेत वय सॉसा वटू खाव येता एक त्या इमलीच्या चिंचामाचे एक चटणीशी असता त्यावेळी खाव येता आणि काढ येता त्यालाही मस्त पिना की म्हणा काही ना तशी आसा याचे टेक्स्चर बैलान क्रिस्प असता
भितर ही सॉफ्ट असता म्हणजे आम्ही दही ताक पुरा तसं घालता पुरे अशें, यूज हय, केला. उन्हाची आमगेला शिता भज रेडी जाला. शीता भज चांगल्या मान कळतं शीता भज म्हणून लायक एक पनीर पॉपकॉर्न म्हणून येतं तशें असं पळोवच्याक हुन हुन असं हांव ಸ್ವಲ್ಪ टायम घेते खावच्याक. मस्त क्रिस्प जावन लायक असं आनी हुन हुनाची हाजोट एक च्या मेळ्ळें जाल्यार लायक जाता आशिल्लें. असो हांव चिके चड एक्सपेक्ट करताच की म्हणून हें मात बैसून ना बदल ते संजवळ चा ओटू आणि लायक जाता. ओय भारी लायक जाला. सनूकुड कॉर्न पळयता ते उलताय हांव भिक्षकांक सांगू इच्छ पावता की डेफिनेटली एक ट्राय करता असो आयटम एक केचप जो सांगल्या म्हणजे इमली चटणी ओटू खाव न्हू तुमी हाजे आनंद घेयाची आनी आमकां कमेंट्सान कंडी जावन सांगायची. आयचे एपिसोडाक हांग घेवन आमकां इतली लायक रेसिपीज दिलेला का हांव चैतन्या पाय हिका मस्त धन्यवाद सांगता आनी ओपास आमगेल वसरी येवन असले इनोवेटीव डिशीज दाखोवन दियाची म्हणून हांव निमून घेता. मस्त थँक्स आयले का म्हाका हांगा येवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला का मस्त थँक्स. आज म्हाका रांदप करताना एक खुशी विंगड एक 4 जणांक आमगेले रांदप दाखोव येता म्हण खंडी जावन तुमगेले टॅलंट्स अशी येद्रा येते राबो आनी यूथ ऑफ GSB देखून हांव सगळ्यांकय धन्यवाद दितची हें एपिसोड हांगा काही मुक्षिता. थँक्यू.